जीवनपणाची रात ही पत्कांच्यो संकली मोडून मोरणाचेर जैत व्हरून जिविताक उतरले रात ही क्रिस्त संवसाराचो उजवाड आनी त्या उजवाडाक आमची जिणेवात पेटोवन आमच्या मागण्यांनी आनी कामांनी आमचो भोवत जीव दवरूंक आमी मुखार सरता. पत्कातावन पवित्रपणाक काळोखातावन उजवाडाक आनी मरणातावन जिविताक आमी उतरलेल्या. देवाचे उतर आयकून ताच्या बळान आमच्या पवित्र स्थानाच्यो बसवण्यो परतून कर पवित्र एवकारिस्तांत आमी क्रिस्ताक परत स्वीकार करतल्या. हे पवित्र राती वेळार आमचो समीप जीवन जाला म्हणलो तो संतोष आमचे ते भोगूंक प्रयत्न करया. आयच्या देवस्तुतेन प्रमुख 4 भाग आसात. पयले उज्याचो आशिर्वाद, दुसरे देवाच्या शब्दाची भक्त, तिसरे उदकाचो आशिर्वाद आनी पवित्र स्थानाचो संभ्रम आनी चौथे क्रिस्त बलिदानाचो सेवा धर्म. आयचो पयलो भाग जावन आसा उज्याचो आशिर्वाद. भोंवती अंकत बरिल्ल्या ह्या सुवातेर याजाक आशिर्वाद दिता तो उजो मात एकच उजवाड. पाताक म्हणल्या अंकराचेर क्रिस्तान मेल्ल्या जैताचो गुर्त तो. क्रिस्तान आमच्या काळजांनी आपलो उजवाड वतला. तो सदां आमचे थंय उरो आनी प्रभावान कोसळो म्हूण मागोया. दयकान सर्वांनी उबे रावचे. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा अख्खे पृथ्वीमेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगाता मेळून जागी रावूंक आनी मागणे करूंक आपयता. मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें हें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो गूढ संभ्रमण सुमयाच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणे उडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सोवें आमी जियोंक पावतल्या. हो आमचो तीर बरोवचो. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या परजळाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी ह्या पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे हत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाचें आमकां करून सासणाच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पास्काची वाट जावन आसा संकेत क्रिस्ताच्या उजवाडाचो. जशे इस्रायल परजेन देवाक उजवाडाचो कमळ जावन राती बसयल्ल्या गांवाक वाट दाखयली, तशे जीवन जेजू ताच्या उजवाडान सर्गेची वाट आमकां दाखयता. नव्या उद्याकावन पास्काची वाट उजवाडटा. क्रिस्ताच्या जीवनपणाचो गुट ही वाट हाचेर क्रिस्त जावन आसा सर काळाचो आरंभ आनी शेवट म्हूण दाखोवन क्रिस्ताचे 5 गायी ह्या जगताचेर दर्शयता. भवार्था वरवीं पवित्र स्थाना वरवीं आनी पवित्र एवकारिस्ता वरवीं क्रिस्ताचो नवो जीव आमचे ते वाळटा म्हणल्यार आमी समजून घेवया आनी ह्या रितीन भक्तीपणे पात्र घेवया. क्रिस्त काल आणि आज, आरंभ आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे तसेच ताकाच महिमा आणि राजपदवी सासनाच्या ससनाकडे. आपल्या पवित्र
आणि महिमेवंत गळ्यावरवी जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखून आणि सांभाळून आमेन. उजवाड महिमेन जिवन भरल्या क्रिस्त जेजूचो धांवडाव काळोख अंधकार आमच्या काळजा मोतीचो. जळोन धरली वाट आमची वाट उजवाडायता. जीवन क्रिस्त आमच्या जिणेचो उजवाड. देवाच्या घरा भितर निघून क्रिस्ताचो उजवाड गरज. ह्या वाटेच्या उजवाडाक आमची वाट आमी चलया. क्रिस्त संवसाराचो उजवाड म्हणल्या ह्या अपूर्वाच्या पुष्पा वेळार आमी पासारता. क्रिस्ताचो दूत जावन आसा हे वाटेतावन आमी 3 फावटी उजवाड घेता आनी देवाचें घर भरता.
O Christa sowo swar, O Christa sowo swar, Devache Vodukar. O Christa sowo swar, Devache Vodukar. पास्काची परगटणी जावन आसा आयचे रातीचो एक विशेष संभ्रम. ह्या गितांत इस्रायल परजेचे चरित्र आटपता. हे गीत या रातीची पवित्रताय वर्णिता. आता ह्या पास्काच्या गिता मुखांत क्रिस्ताच्या जिवंतपणाचो संतोष परगटलो आमी आयकुया. संतोष पुरिसया देवदूतांच्या दरबारानो खुशाल कायम गया सर्गींच्या सगळ्या पहत्व्यानो जैताचे तुतुरी वाजोन संसाराच्या
सैमापर्यंत ही बऱ्यांतली बरी खबर मरणापर्यंत प्रकट करा. जेसू पुनर्जीवन जालो मरणाचेर सैत ताणे वेगळे जैते वता राजाचे जय अके पृथ्वीच्या रस्त्यानो उठा उठा सागी साया संतोषान उल्हासान आनंदान होकळी दिवन कोशिंगागा हसून दलगुमच्या बहडोम दाबाचा सोगदंगन करा. जेसू पुनर्जीवन जालो तासो सणक तासो पर्व तुमकां प्रकाश बरीत करता. सस्मिक रासाहान आपली मोहिमेन तारक सूर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख न पयस केलो. आनंद परिसातून पविसाबे हे आमचे हे माते राज्ञाचे हे संपले. आनंद तुझो मुक्ती नाहकय ओम केल्ल्या मेंढऱ्याची जैतिवंत राजाची पतीन तू सुभागी. बांगरासरीची मानका मती आणि शृंगार आयली कापडा नेसून ये पतीक मेळोंक तारकाचे ओकले गोरे दायलो पडे. सूर्यावरी तुझे हे फांतात महिमा जीवन सगळ्या सुम्यांक कीर्तन जैतार गासोन आमी समज सगळ्या ख्रिस्ती भावाक त्यांच्या उद्गारा उल्हासानी आमची देव मंदिर आता गंगून दी. देखून तुम्ही सगळी पवित्र घुसमटाच्या विचित्र परसणाचे पंक्ती एकठांय जाल्ली भाव भयणी मोजी करी. देवा बापा लागी म्हजे खातीर मागा फावो नासतना म्हाका आपल्या मण्याऱ्यांच्या अंकान ताणें घेतला. ताच्या घुसमटाचो परसण म्हजेर पडोवन हे मातीची स्तुती गावूंक म्हाका ताची कृपा मागोवन घेया. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासोया. देसानातल्या देवाक सरपदवेदारा बापाक आणि ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याचे सुहो क्रिस्ताक काळसा मनाचे सगळे सत्तेन तसेच ताळ्याच्या सगळे हेवतेन आम्ही वाकणुकांनी कीर्तून फावो हो कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो आमचे बदलेक जेसू ससनाच्या बापाक आदामाची रीण फारीक केले आणि पुरविले पाताक मोगान विक्रायलेल्या आपल्या रक्तान धुवून काढले. गरो मेंढरो मारून ताच्या रक्तान
वावरत्याची दारां पवीस जातात ती आयची पास्काची परब. आदी मग आमच्या पुर्वसांक इस्रायेलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पाय बेसय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुमी उतराशी केल्ली ती रात हीच. एका खांब्याच्या उसवाडा फांत्यान पातकांचो काडोक दुस्पाटायलो ती रात हीच. अख्खे पृथ्वीच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक संसाराच्या कोटेपणांतली सुटका दिवून पातकांच्या काळोखांतली भायर काडून नव्यान कुरपेन भरून नेटयता आनी सोमेस्तां बराबर देवाचे पवित्रायेंत वांटो दिता ती रात हीच. मोरणाच्यो सांकडी तोडून उडोवन जैताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती रात हीच. आमकां ताणें सोडोंक नातली जाल्या जल्मोन आमकां कितें फायदो. इतली विचित्र आमचे थंय तुजी काकूट तुजी दया. इतली चिंतना व्हरतो उसारा बायलो अपर अमोलिका परिमीत माया मोग तुसो सोडोंचे खातीर गुलामांक दिलोय तुवें तुज्या पुताक. दुखावावीन गरजेचें जेजूच्या मरणान पयसलां तें पातक तें आदावाचें. इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सडवंदार फावो जाल्लो कितलो बागी अपराध तो. जेजू मरणांतलो जिवंत जालो तो वेळ जाणा सावन आनी भोगून फावो जाल्ली करीस बागी रात. जे राती विशीं बरयलेले आसा दिसा सारकी रात परस हळतली तुज्या संतोषान रातच जातली मोसो उसवाड ती रात हीच. हे रातीची पवित्रताय कोटेपणान पयस करता अपराध धुवून काढता पातक्यांक परतून नेमती करता दुखे सल्ल्यांक बुसवोन दिता गर्विमानी बागा धरता द्वेषा बुसो पालवोन दामून मोगान काळजा एक वोटायता वेगळी आस्त्यांक सर्गा पृथ्वेक एकामेका लागीं हाडता देवानी मनशा मदें संपूर्ण एकवट सोडता ती बागी रात हीच. हे पसूत पवित्र बापा हे आनंदभरीत राती खातीर आमी करता ती वाकमेची भेटोवणी तूं मायपासान मानून घे. मोवा मोसांच्या वावरान घडलेली तुझ्या मन्याऱ्यांच्या हातांतल्यान ओपलेली तुझे पवित्र सभेन दबासान समर्पिल्ली ही पास्कांची बात तुझे मुखार सोडून दी. फांटून गेल्लो तो तरी उनो ना जाल्लो काळजांनी विश्वास पेटयतलो शांत दुलो उसो आमच्या दोळ्या मुखार उबो केल्लो तुझ्या मनाक लोवलो कडो मनवेतो मेनासो परसहडी कांबवतो
देवाचे राती उबोन वेल्लो काळो येनासा हांव परतो ही आमची पास्काची वात तुझ्या नावाक ओपलेली स्तुती गितान कीर्तिली निरंतरी पेटली आमचे मोहदेही आसोदी सर्गा दिव्या संगाती तामान आसतां पहर सोडून ती तुका मानता तसली सावंदी ओहूपणी परमवडीत सकाळच्या सूर्याक लेगून मेळोनी ती सोबुसवार हांव वर्णितां तो सूर्यो अस्तंतनातलो सूर्यो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मदें परतलो तो शांतीन आमची काळसां भरता मनशा कुळाक प्रकाश घालता आनी तुजे सवे बापा महिमेन बसून रास चलयता नित्य काळी सहस्मा सहस्मा आमेन. आयचो दुसरो भाग जावन आसा देवाच्या शब्दाची भक्त. देवाचें उतर जावन आसा ह्या पवित्र जागरणेची बुन्याद. ह्या वाचपांनी मनुष्य कुळाची सोडवणेची चरित्र आमी वाचता. देवाचे सृश्टीचे रचनेतावन देवाची नवी रचना जेजूच्या जिवंतपणा म्हणसर ही वाचपां आमकां देवाचे सर्वसावाचे योजन कळीत करतात. वाचपाच्या स्तोत्रा उपरांत ह्या जाग मागण्याक आपोवण दित आसतना सर्वांनी उबे रावन प्रार्थना करचें. आयचे पयले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वेसलां आनी हें वाचप ह्या रचनेचे उगम आनी ह्या सृश्टीचे उत्तम रचन मनशाचें रचन विवर्सिता. देवाच्या एकाच उतरान हो संवसार रचीत जालो आनी अस्तित्वात आयलो. हें वाचप आयकुया. दयेन बशी भोवमोगाच्या भाव भयणीनो दाबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वींच्या काळार देवान आपल्या परजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक कसो पाठयलो तें आमी ध्यान म्हणी नियाळुया. आनी ह्या पास्काचे संभ्रमणेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्णयेक पावो म्हूण मागया. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंकर भरून आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवान उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळो कतावन विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक दोन वांटे करून उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांतावन विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशांतलें उदक एके सुवातेर जमा जावं आनी सुखी धर्ण दिसूं आनी तशेंच जालें.
देवान सुके धर्मीक भूमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें, भूमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर्व जिनसाची बिंबितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचें रूप उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भूमीन वनस्पती उत्पन्न केली, सर्व जिनसाची बिंबितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचें रूप जालें. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसांतावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक तें उपकारूं. पृथ्वीक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले, व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नखेत्रांय तांणी रचलीं. पृथ्वीक उजवाड दिवंक, दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 4थो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राणियांनी भरूं आनी सुकी भुमी वयर अंतराळार उगूं. आनी तशेंच जालें. देवान सर्व जिनसाची व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतणी प्राणी रचले आनी सर्व जिनसाची पाकाट्याची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सोडून. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर्व जिनसाची प्राणी उत्पन्न जावं, जनवरां, जीवदळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर्व जिनसाच्यो रानवट मनजाती, जनवरां आनी जीवदळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमचेच रुपाचो आनी आमचेच सारकेचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जनवरांचेर, चर रानवट मनजातीचेर आनी धर्मीर सरतेल्या सर्व जीवदळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारकेचो रचलो. देवाच्या सारकेचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडा. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर्व बिंबितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूप तुमकां खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धर्मीर सरतेल्या जीवदळींक, जिवाचो स्वास आसल्या सर्व प्राणियांक, सर्व जिनसाचें तण आनी जडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें.
सांज जाली सकाळ आयली हो 6वो दीस. अशी आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपले हातीन घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपले सगळे काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विश्रांत घेतलो. देवाचें उतर हें प्रार्थुया. सर्व पदवेदरा शासनाच्या देवा, तुझ्या करण्यांची मांडावळ सदांच अजापांची आरंभात तुवें संसार रचलोय त्यावरनी अधिक उत्तम संसार काळांच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. तुवें सोडयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक हे सत समजूंक दी म्हण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयचे दुसरे वाचप निर्गमन पुस्तकांतले देवाच्या विचित्र कृत्याविषयी वर्णिता. इस्रायलांक फारोवेच्या गुलामपणांतल्यान सुटोवन तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना उतरावन फारोवेच्या सैन्याक पाडाव करून
इस्रायलान राखिल्ले विचित्र गणित वर्णिता हे वाचप आयकुया. नित्य मन पुस्तकांतलें वाचप. सरस्परान मोइशेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायेलीतांक पैन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलीतां दर्या मोदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आपले हांव इजिप्तकारांचें काळीज दारून करतलों आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फराव्याचेर आनी ताचे फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडेसवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलों. जेन्ना फराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडेसवारांक म्हजी महिमा दाखयतलों, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायेलीन ताचे फौजी मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतालो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलीतां मोदें आसलो. रातीं तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतालो आनी इस्रायेलीतांचेर उजवाड पंकयतालो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइशेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदें तितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फराव्याचे 6 घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडेसवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तकारांचे फौजेचेर आपली देश घाली आनी तांकां दुस्पटायले. तांच्या रथाची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायेलीतां तावन पळून धांवया, कित्याक सर्वेस्परूच तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर आनी तांच्या रथांचेर, तांच्या घोडेसवारांचेर येवन पडटलें. मोइशेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येतना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळून धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मोदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायेली तांची फाट धरून दर्यांत भितर सरले. फराव्याचे रथ, ताचे सगळे फौजेचे घोडेसवार तातूंत बुडले. कोणूच एकलो वाचून उरलो ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मोदें सुके धरणी वयल्यान सोलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक
इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आणि तांणी दर्याच्या देगेर इजिप्तकारांची मडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ठ हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायेलींनी देखली. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आणि तांणी सर्वेस्पराचेर आणि ताच्या सेवका मोइसेचेर फातयेनी दवरली. तेन्ना मोइसेन आनी इस्रायेलींनी सर्वेस्पराक हे किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता कित्याक महिमेवंताचें जैत घोड्याक आनी घोडेसवाराक उडयलां ताणें दर्यांत. देवाचें उतर हें. देवा आमच्या बापा, तुझी आदली वेजमितां आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळतात. तुझ्या उजव्या हाताच्या बोळान एके परजेक पिडा पीड दितल्या फाराव्याच्या हातांतली तुवें सोडयली. त्यांस अजापाता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तर अके पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक भावार्थान
अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विंचलेले परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आयचे तिसरें वाचप इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें विसलां. आनी ह्या वाचपांत देव आपलो मोग करून मनशांक आपयता आनी ससनाक बालता तसलो सल्लो करून उलो दिता. हें वाचप आयकुया. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या काशा देशांत वस्ती करतलीं तेन्ना तांणी आपले चालीन आनी कर्तुवांनी तो बसयलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रागत बरयल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसयल्लो. हांवें तांकां राष्ट्रा मदें शिमटायली आनी सगळ्या देशांनी ती दुस्पडली. तांची चाली आनी कर्तुवां प्रमाणे हांवें तांची मनसुबी केली. पूण राष्ट्रा मदें ती आयली तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयली थंय म्हजें पवित्र नांव बसयलें. अशे लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सर्वेस्पराची परजा, तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायेलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रा मदें बसयल्ल्या त्या तुज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसुल्लो. देखून इस्रायेलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायेलाच्या घराण्या, हे हांव तुमचे पसोत न्हय, बागार तुमी गेल्यात त्या राष्ट्रा मदें तुमी बसयल्लें त्या म्हज्या नांवा पसोत करता. राष्ट्रा मदें बस्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसयल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. जशे मेरू नितळ उदकांतल्यान येता, तशे म्हजो आत्मो देवाक लालयता. जशे मेरू नितळ उदकांतल्यान येता, तशे म्हजो आत्मो देवाक लालयता. आत्मो म्हजो जीवन देवाक दान येता, ताची सगळी मुखार हांव
प्रार्थुया. सर्व बलिष्ठ देवा, तुझे अखे पवित्र सभेचेर दयेन दिश्ट घाल. सगळ्या मनशाकुळाचे सोडवण्याचे काम समाधानान चलोवन दी. पडता तांकां तूं उबारताय, वर्णे जालां ते नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रस्त्यांच्या आरंभ आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपूर्ण पावयताय. हे निरंतर सोडवण्याचे काम पळोवंक आनी बगूंक सुमेस्त मनशांक फावो कर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आता महिमा देवाक गीत गावचे. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्व पदवेधरा बापा, महिमेने पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साकरी करूंक पावो. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभाट चलयता सासणाच्या सासना. देखन बसया. आयच्या मिसाच्या वचपान सांत पावल रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत क्रिस्ताच्या जिवनपणाक आनी पवित्रस्थानाक असो संबंध दाखयता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला आनी तो मरना. तशें पवित्रस्थानांत मेल्ली आनी क्रिस्ताच्या जिवितांत जल्माल्ली आमी जिवच उरा जाय म्हूण सांत पावल म्हणटा. वाचपा उपरांत संतोशान उमाळचे आलेल्या उद्गार गावन पास्काचो संतोष पासरया. या मिसाचेर इरादे अर्गामी सांग दितात शायन फर्नांडीस, विलियम वास आनी कुटुंब, नॅन्सी झीना डिसोजा, थॉमस जॉयस सल्डान आनी कुटुंब अर्गामी सांग दिता आपल्या जल्मदिसा संदर्भात अक्विन पिंटो. तशेंच अर्गामी सांग दिता पॅट्रिक विल्मा फर्नांडीस. या इराद्यां पासून या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें.
हें तुमी नेणांत तशें आसता बापाचे महिमे बरीच सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्त सवय निकेपिल्यान आनी ताच्या मरणान वांटेली केल्यान कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवय एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवनपणांती आमी भागीदार जातल्या पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकांचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैन क्रिस्त संगता आमी क्रुसायला म्हूण आमी जाणाव कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुट्टा आमी क्रिस्त संगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवेन जियोंकी पावतल्या म्हूण आमी सत मानता क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचेर पदकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता तशेंच तुमी पदकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया देवाचें उतार हें Servesc portum cei soveaso. Marca permane Gesù Cristo de shubuarta. साबत का बरजतस मोरी मगदलेनानं जाकोबाचे आवयन मोरयेन आणि सालोमेन वसोन जेजूची कूड मागच्याक सुगंध त्याला मोला घेतले आणि आयतारा भोव फांत्यार बायसरन सूर्य उदेताना समाधीचरशी येवन पावली ती एकामेकान उंतली समाधीच्या बागलाची शिळा आमकां कोण फाटी लोळून दीत पूण येवन पळयतना फातर फाटी लोळयलो तांणी देखलो जावन की तो फातर भोव चड व्हड आसलो समाधी भितर सरतच देव दोगलोन आसलेलो एकलो तरणाटो उजवे कुशीन बसून आसलेलो तांकां दिसलो आनी ती आकांतली पूण तो तांचे लागीं म्हणालो भिये नाकात कुर्सायलेल्या नजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा ताका जिवंत उठयला तो हांगा ना अडे ही तिका दवरलेली सुवात ही ताका दवरलेली सुवात
तुम्ही आतां बसा आनी ताच्या शिसांक अशें सांगा, तो तुमच्या की फुडें गलिल्याक पेतलो आनी ताणें तुमकां सांगलेल्या प्रमाणे तुमी ताका थंय देगतल्यात. देवाचें उतर ये. Alleluia, Alleluia. Christ mornantlo जिवन जाला आनी केदींच मोर आसोना. Saint Augustine म्हणटा, we are Easter people and Alleluia is a song. क्रिस्तांव जिणेंत मोरान आखेर न्हय, फुल स्टॉपय न्हय, कोमाय न्हय, बगार सेमिकॉलन. मरणा उपरांत जिवनपण आसा. सगळीं इवांजेलिस्ट मातेव, मार्क, लूक, जुवांव जेजूच्या मरणा मारिफात आपलो वांजेल आखेर करनात. बगार जेजूच्या पुनर्जीवनपणा मारिफात आपलो वांजेल आखेर करतात. क्रिस्तांव जिवितांत मोरान कोटेपण आनीत राग, मोसोर, द्वेष आकर जायना. बगार शांती, समाधान, नवे जिवीत, संतोष, पुनर्जीवनपण आखेर जाता. 7व्या क्लासीचे भुरगें हर एक दीस देवाचें उतार वाचतलें. आवय बापायचें मार्गदर्शन घेवन दोतोरनीच्या टिचरीचें सहकार घेवन घरा येवन सांज जाता आसतना देवाचें उतार वाचतलें. एक दीस सांज जाता आसतना हें भुरगें रडटलें. आवय बापायनी जायतें समाधान त्या भुरग्याक केलें आनी भुरग्या लागीं विचारलें. भुरग्यान जाप दिवंक ना. रात जाता आसतना भुरगें जेवलें, न्हिदोवन गेलें, पूण दोळ्यांत दुकां देंवतलें. आवय बापायन परत्यान विचारलें, पुता कितें जालें, कित्याक तूं रडताय, कितें म्हूण आमकां सांगताय गे. भुरगें सांगना जालें. भुरगें न्हिदोवन गेलें, न्हीद पडली, पूण दोळ्यान दुकां आसलें. पूण न्हिदल्या उपरांत मदेंच उठलें न्हिदेर आनी परत्यान तें भुरगें रडोंक लागलें. आवय बापायनी परत्यान सवाल केलें, पुता सांग कितें जालां म्हणून आमकां सांग. आमकां सांगना गे. टिचरीन तुका मारलें गे, वा तुज्या फ्रेंड्सांनी तुका जोर केलें गे. कितें केलें, कितें जालें, कित्याक तूं रडताय. ह्या वेळार भुरगें म्हणालें, कितेंच चूक करनाटल्या जेजूक ताणें कुर्सार मारलो. ह्या वेळार आवय बापाय समाधान करून भुरग्याक म्हणालें, पुता पवित्र पुस्तक वाचूं तूं रावय नाका. मुखले अध्याय वाच. मुखले अध्याय वाचतना तुका कळी जाता जेजू मरोंक ना, जेजू जिवन जाला. मरणाक अधिकार ना, बगार जिवनपणाक अधिकार आसा. सांत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन आपल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, अध्याय 15 वड 14, आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगडटा. तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थी व्यर्थ. कित्याक क्रिस्त जिवन जाला, क्रिस्त जियेता, क्रिस्त आमचो सोडवणदार. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 40 दीस भावून गेल्ली आमची मुखामळां. भाऊ 40 दीस आमची आलतार रिती आसली. आज फुलांनी सोंपता. आज आमी संतोशान भरल्या, आज आमी सोबायान भरल्या. कित्याक क्रिस्त जिवन जाला. कित्याक वो संतोश उत्पत्ती पुस्तकांत देवान पयल्ले म्हळें उतार उजवाड जालो. उगडापण पुस्तकांत अखेरेच्या पुस्तकांत अखेरेची उतरां सर्वेस्वर देव उजवाड. मरणाचो काळो पयस केला, पुनर्जीवनपणाचो उजवाड फांकला. त्या देखून पुनर्जीवन क्रिस्त आमचो पुनर्जीवन जाला. त्या देखून आमकां संतोश. 40 दीस मागणें दान धर्म उपास करून आमी राखून रावल्या.
जेजूचें पुनर्जीवनपण आचरण करूंक आज थोड्याच घडयेनी आमी एकामेकां म्हणटा हॅपी इस्टर, एकामेकाक आमी संतोशान विश करता कित्याक आमचो क्रिस्त जीवन जाला. 3 संगती तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. पयल्यान उत्पत्ती पुस्तकांत रिती आसली पृथ्वी देवान भरती केली. नव्या सल्ल्याक दिश्ट घाली तर 2 पराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दांबान पडलें. सगळ्या गांवांक काळोख पडलो. देवाळाचो पडदो 2 वंटे जावन फाळलो. सगळ्यांनी चिंतलें आखेर जालें, संपतलें आनी कितेंच ना शीच बियान धांवलें. पूण आयतारा पांत्यार कितें घडलें? बुडानांतलो सूर्य परजळ्ळो. काळोख उजवाडान प्रकाशलो. जेजू जिवंत जालो. शीस घट जालें. शीस परत्यान भावार्थान घट जालें. दुसऱ्यान इस्रायल घरांक तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवणी इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सुटका जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतली सुटका. उत्पत्ती पुस्तकांत देवान बऱ्या आनी वायटाचो एक रूख लायलो. कोणी त्या रुखा लागीं वचूं नजो म्हणून देवाची आज्ञा जाली. कोणे त्या रुखाची फळां केली ते मरण पावलें. रूख मनशाच्या पातकाक कारण जालो. नव्या सल्ल्यांत देवान कालवारी दोंगरार आनी एक रूख लायलो. जेजून आपल्या मरणान आमची पातकां धुवन काडलीं आनी आमकां नवी जिवीत दिलें. उत्पत्ती पुस्तकाच्या फळां भरीत रुखातावन मरण आयलें तर कालवारीच्या सुक्या रुखातावन नवे जिवीत रुपीत जाता. त्या देखून जेजूच्या मरणा वेळार भुंयकांपणी कडपां फुटलीं आनी मेल्ल्याचे कोंड उक्ते जाले. साबार संत भक्त जिवंत जाले. सुक्या रुखातावन जिवीत लाभलेलो असो संकेत. तिसऱ्यान जेजूच्या जल्माक आनी जिवनपणाक लागींचो संबंध आसा. एम्प्टी वूम एंड एम्प्टी टूम. मोरयेच्या रित्या कुसव्याक आनी जेजूच्या रित्या फोंडाक लागींचो संबंध आसा. मोरयेच्या रित्या कुसव्यांत पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन देवाचो पोत मनीस जालो. देवाच्या सत्तेन जेजू भुमीच्या फोंडातावन पुनर्जीवन जालो. भुमीचो फोंड रितो व्हरलो. ह्या दोनांकी रित्या फोंडाक आनी रित्या कुसव्याक लागींचो संबंध आसा. एक फावटी 3ऱ्या क्लासीची दोतोनीची टिचर भुरग्यांक सांगतली, भुरग्यांनो, देव सगल्यांनी आसा. देव आमच्या काळजांत आसा. देव सक्रामेंतांत आसा. देव इगर्जेंत आसा. देव पवित्र पुस्तकांत आसा. देव सगल्यांनी आसा म्हणून टिचर भुरग्यांक शिकयताली. त्या वेळार एकलो भुरगो उठलो आनी म्हणालो, टिचर देव एक कडेन ना. ह्या वेळार टिचर विचारलें, देव खंयसर ना? भुरगो म्हणालो, टिचर भुरगो म्हणालो, टिचर खंयसर ना, खंयसर फोंडान ना. जेजू फोंडान ना. जेजू जिवंत जाला म्हणून म्हणालो. मुखार भाव भयणां भयणीनो, जेजू जिवंत जाला. ताका साबार साक्षी आसात. थोडे साक्षी रितो फोंड. मोरमान दवरलेलो फोंड कसो रितो वरचो. दुबावी तोमास, दुबावी पेद्रू पयलें फोंडा भितर येयलो. उपरांत जेजूच्या मोगाचो शीस वेगलो. पूण फोंड रितो आसलो. जिवंत जेजूची दर्शनां मगदलेनाच्या गांवच्या मोरयेक एम्माउसाच्या वाटेराच्या शिसांक भावार्थान शेपल्या शिसांक आपोस्तलां थंय जाल्ले बदलावन रेवेर घर करना आसलेलो पेद्रू ओडाप जालो. पदवेक आशिल्लो जुवांव क्रिस्ताचो मोगाचो शीस जालो. दुबावी तोमास उर्बेस्त मिशनरी जालो. सांव पावलोचें परतोलें. क्रिस्तवांक दोग फुडें सरलेलो. क्रिस्ताक साक जालो. थोड्या वर्सां आदीं थोड्या महान व्यक्तींनी म्हणलें आसा, हिटलरान म्हणलें आसा,
ग्लास फूट केल्ले बरें सगळी क्रिस्तांव परसा हांव पिठो करतलो. पूण कितें जालें? क्रिस्तांव परसा पिठो जावंक ना. हिटलर मरण पावलो. काल मार्क्स चिंतलें कम्युनिजम वाडू वतालें. क्रिस्तांव पूण आडू वतालें. कितें जालें? कम्युनिजम वाडूंक ना. कम्युनिजम आडू जालें. युरोपांत जायत्यो इगर्ज्यो थांबल्यो. खंयसर उगडल्यो. आफ्रिकांत उगडल्यो. फ्रेडरिक नीचे तत्वशास्त्री म्हणे देव मेला, गॉड इज डेड. पूण कोण मरण पावलो? फ्रेडरिक नीचे मरण पावलो. देव जिवंत आसा. इजिप्तांत व्हडल्यो समाधी बांदल्यो. पिरामीड समाधी थंयसर आसात. फारावाच्यो कुडी कुसनांतले बरी थंयसर तेल माकून दवरल्यात. जेरुसलेमांत आनी एक समाधी आसा. थंयसर बरोवन दवरला तो हांगासर ना, तो जिवंत जाला. वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, क्रिस्त जिवंत जाला. ह्या फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक कसली तयारी करता? पयल्यान आमी भोगसूंची मनशां जावया. जर तर आमी एकामेकांक भोगशिना तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक अर्थच ना. जेजून कुर्सातान भोगशिलें. बाबा फ्रांसीस म्हणटा, जर तर तुका भोगसूंक कळीत ना तूं क्रिस्तांव न्हय म्हणटा. हें फेस्त म्हाका आनी तुमकां भोगसूंक कृपा दिवं दी. दुसऱ्यान आमी 3 तरांची क्रिस्तांवां पळयता ह्या संवसारांत. पयल्यान शुक्राराची क्रिस्तांवां वा कश्टांची क्रिस्तांवां. दुसऱ्यान सोनवाराची क्रिस्तांवां, फोंडांतली क्रिस्तांवां. तिसऱ्यान आयताराची क्रिस्तांवां, पुनर्जीवनपणाची क्रिस्तांवां. पयल्यान शुक्राराची क्रिस्तांवां, कश्टाची क्रिस्तांवां. तांच्या जिवितांत तांणी कश्ट मात्र पळोवचें. जिवितांत चलवणी मात्र पळोवची. जिवितांत पिडा, बेजाराय, खंत, दूख, वायट मात्र चिंतचें. तांच्या जिवितांत केल्लें सगळें तांणी विसरोवचें. वायटच पळोवचें, कश्टच पळोवची. असली क्रिस्तांवां. दुसऱ्यान सोनवाराची वा फोंडांतली क्रिस्तांवां. तांकां जिवीत म्हळ्यार खा, पिये, गम्मत मार. आयचो दीस आजीक, फाल्यां कितें जाता तें कळीत ना. पुनर्जीवनपणान ती फातीर येना. फोंडांत तांचें जिवीत आखेर जाता. आनी एक क्रिस्तांवां पळयता आयताराची क्रिस्तांवां. मागणे, भावार्थ, बरें जिवीत, बरी करणी कर्ण, एकामेकाक मोग करून जिवनची. असलीं क्रिस्तांवां. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हांव आनी तुमी कसलीं क्रिस्तांवां? शुक्राराची, सोनवाराची वा आयताराची? म्हाका आनी तुमकां आपणे आसा. एकामेका भोगसून आयताराची क्रिस्तांव जावन सोमयाते एक जावंक हाची सुवार्ता आमकां आपणे दिता. आयचो तिसरो भाग उदकाचो आशिर्वाद आनी पवित्र स्थानाचो संभ्रम. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत ह्या पवित्र राती 9व्या शिसान पवित्र स्नान देव तिरायताले. देखून हो पवित्र स्थानाचो संभ्रम भोव अर्थभरीत. आज आमी पवित्र स्थान घेतिल्ली पवित्र स्थानाच्यो बसवण्यो नव्यान करतना संत भक्ताचो संतोश आमकां फावो जावं दी म्हूण मागया. उपरांत याजक उदकाचेर आशिर्वाद घालता. सर्वां उबी रावया. देवा, तुझे नांव दिसते पृथ्वीन संस्काराच्या कुणा वरवीं तूं वीज वितरण करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हे उदक तुवें तयार केलाय. देवा, संवसाराची सुरवेर सयत पवित्रतांची सकत उदकाक लाभूशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर बसतलो. देवा, बुडतेच्या दिसा उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान आगोणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक आरंभ दिलोय. देवा, अब्राहमाचे संततेक तांबडा दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना उतरोवन फाराव्याच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयलें. अशें
हे परजेक पातकाच्या गुलामपणातली सुटून नवो जल्म घेतलेल्यांचो उपकार केलोय. देवा, जुवान तुझ्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. तो कुसारून काढताना आपल्या कडवळ्यांतले रक्त सयत उदक वावशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वसात आनी सगळ्या परजांक म्हजी शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जर तिका फटोशीक कर. तुज्या सारक्या सोरसलो पूण पातकान बसटुल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर्व मेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरो. तेच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवन आनी तुजो भुरगो जावन उठो. हे नव्या बाळपणाचे भाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हे उदक तुज्या पुताचे कृपेन बरो. आमच्या खातीर येजरींतल्या सदां वंत्या नितळ उदकान तुज्या पुता जेजू वरवीं आपले दैवीक सकत घेवलो देवान तुजो पवित्र आत्मो अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सगळें मरून गेल्ली आनी निकेपिल्ली सगळीं ताचें सगळें जिबिताक उठो. आमच्या मागणे दयेन तूं आयक. सर्वेस्पर आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यो करची रीत. आतां पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यो कर. पवित्र स्नानाच्या आपोवण्याक सारे जाल्ले जिवीत जीव पवित्र सभा आपोवणें दिता. बसवण्या उपरांत याजक लोकांचेर पवित्र उदक शिंपडयतलो. तवळ देखले हांवें उदक म्हणलो उद्गार गावया. प्रीतीच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गोटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निकेपिली. ते बसत प्राजिता काळाची दंडवन आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून
आणि कॅथोलिक पवित्र सभेन देवाची सेवा साखरी करून उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मो आणि सगळ्या त्याच्या कामाक पाठ करतात मो आणि सगळ्या त्याच्या बुलवण्याक पाठ करतात मो. सर्व पदवेदार देव बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत म्हणतात मो. जेजू क्रिस्त तसो एकलो सुपूत अंकुर मर्येतावन जल्मलो, ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. त्या आमच्या सुमयाक तुम्ही सत म्हणतात मो. बापा आणि पवित्र पुता तावन उपजल्लो आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही सत म्हणतात मो. कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांच्या मुक्साने कुडीचे पुनर्जिवंतपण आणि सासनाचे जिवीत तुम्ही सत म्हणतात न्हू. तर आता आमकां उदकान आणि पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आणि पातकांच्या भक्साने आमकां दिला तो सर्व पदवेदार देव आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सुमेस्तान सासनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं वाती पालुवे. आता पवित्र उदक आमचेर शिंपटायतना आमी गीत गावचें. काणिकेचें गीत. उबी रावया. ओगा भाव भयणीनो, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां आमच्या कुटुंबाक उजवाड आणि पुनर्जीवनपणाचो बरोसो सदांच फावो करून दिवन मागया. आमची सर्व प्रार्थना मागणी आता आमी सगळ्यांच्या बापाक भेटोवया.
बापा आमच्या पापसाहेब सर गवळ्यांक यासकांक आनी सर धर्ममुनियरांनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक तांच्या आपोवनांत लाभलेली ही जबाबदारी तांणी जियोंक आनी पाळूंक तशेंच परचेक नव्या जिवितांत चलूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी तुज्यो आज्ञा मोडिनासतना तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आनी लोकांच्या गरजांक स्पंदन करून आडालते चलूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व अनाथ निर्गतीक जिवितान सलवणी भोगच्या विविध रितीन कश्टूंच्या भावा भयणींक तुका समर्पिता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या देखीन आमी तांचे उदरगती खातीर वावरची आनी तांकां बुजवण दिवची व्यक्ती कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाच्या संध्यांनी भावार्थ जियोवची शिकोवची परगडची व्यक्ती जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या उजवाडान सोलोंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्लेल्या आमकां बरे आनी निस्वार्थी मोगान सेवा दिवची व्यक्ती कर. अशें तुज्या पुता क्रिस्ताक साक्ष दिवन जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी मौन जावन आमची प्रार्थना आमची वैयक्तीक गरजो निसर्गीच्या बापाक सांगया. आमच्या कुटुंबांतल्या सन्यासान उडास काडया. परगांवांत आसलेल्या भाव भयणीचो उडास काडया. तांचे पासून आमी मागया. ह्या म्हयन्यांत ह्या दिसांनी येली सावन जावंचार आसा. बऱ्या तरेन तें जावंक बरो सरकार आमकां लाभोवंक आमी मागया. सर्गीच्या ओ मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू मुखांतरे आमकां जिवीत फावो करताय. नवें जिवीत पुनर्जिवनपणाचो भरवोसो तूं दिताय. हो भरवोसो सदांच आमी भोगूंक आमच्या कुटुंबांनी तो जिवंक शांत समाधानान आमी आमचे कुटुंब जिवंक आमकां तो फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.